नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। राजभाषा कायद्यान कसलोच बदल जावचो ना, मुख्यमंत्र्याचे खंय मराठी अकादमीचे वांगड्यांक आश्वासन। शिष्टमंडळ मेळ्ळें मुख्यमंत्र्यांक। चवथीक पावसाची हजेरी 4 तारीख ते 8 तारखे मेरेन राज्यात पावसाचो येल्लो अलर्ट। गोंय हवामान खात्याची शिटकावणी। बांबोळे ट्रॅफिक जॅमाच्यो सदच्यो कटकटी। थळावो आमदार विरेशान जिल्लोधिकाऱ्यांक घेवन केली पळोवणी। बेशिस्त पार्किंगेचेर उपाय काडपाचे विरेशाचे आवाहन। कामोर्ले सरकारी प्राथमीक शाळेच्या भुरग्यांक टिचरी कडल्यान अमानुष मारहाण। पालकाची पुलीस कागाळ। भुरग्याचे आंगार जखमो। टिचर चौकशेक पुलीस स्टेशनार। राज्य म्हायती आयुक्त पदावेली आत्माराम बर्वेची निवड थारता। वादग्रस्त निवड रद्द करपाची काँग्रेसीची मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा निवड निकशा प्रमाण। साकोड्ड्या मदला वाडा नव्यानूच 3 म्हयन्यां पयलीं केल्लो हॉटमिक्स रस्तो गेलो व्हांवून। रस्त्याच्या कामाची चवकशी करपाची थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारांत। राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर भाजप कार्यकर्तो आत्माराम बर्वे हांची निवड केल्ल्यान काँग्रेसीन हाचेर खर विरोध केला। राजकारणाकडेन संबंदीत मनशाक राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर नेमणूक करपाची परवानगी ना असो रायट टू इन्फॉर्मेशनाच्या एक्टांत उल्लेख आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। मजगतीं मुख्यमंत्री म्हणटा आत्माराम बर्वे हांची निवड क्रायटेरियान बसता। राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर भाजप कार्यकर्ता आत्माराम बर्वे हांची निवड केल्ल्यान काँग्रेसीन हाचेर खर विरोध केला। राजकारणांतल्याच मनशाक जर राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर बसयले जाल्यार रायट टू एक्टांत पारदर्शकता कशी उरतली काय असो प्रश्न काँग्रेसीन विचारला। मुखेलमंत्र्यान तांची निवड 24 वरां भितून फाटीं घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केला। सरकारान चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातून एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट केलो आत्माराम बर्वे। आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टीव मेंबर। जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता, तो आरएसएसचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टीव बीजेपीचो मेंबर। आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी आसलो। ही वॉज द ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर। आतां म्हाका एक गजाल कळना की आरटीआय एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता दॅट द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ऑर द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर हू आर अपीलेट ऑथॉरिटीज शूड नॉट बी पॉलिटिकली कनेक्टेड, जाल्यार आत्माराम बर्वेक कसो अपॉइंट केलो सरकारान? फाल्यां जर आमी चीफ मिनिस्टराच्या कार्यकाळांतलो भ्रश्टाचार कितें उघड करपाक जर आरटीआय घाली इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, जे टायमार आत्माराम बर्वेनूय थंय काम केल्लें, आनी जर आमकां इन्फॉर्मेशन डिनाय केलें म्हणून आमकां अपिलान जर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन वचचो पडलो जो आत्माराम बर्वे आसा, आत्माराम बर्वे आपलेच अगेन्स्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां? हें कशें जावंक शकता? हाका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉइंट करपाचो ताजे आमी निंदा करता। आमी मागणी करता चीफ मिनिस्टरा कडेन इमिजिएटली हें डिसिजन रिवर्ट बॅक करचें। वी वील टेक अ स्टेप विदीन 24 hours if government fails to reverse this decision within 24 hours. राजकारणाकडेन संबंधित मनशाक राज्य म्हायती आयुक्त पदाचेर नेमणूक करपाची परवानगी ना असो रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टांत उल्लेख आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें। जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा आत्माराम बर्वे हांची निवड क्रायटेरियान बसता। क्रायटेरिया क्लियर आसा। ताका पोस्ट ग्रॅज्युएट जाय, पोस्ट ग्रॅज्युएट काम केलें जाल्यार त्या क्रायटेरियान जो कोणी एप्लाय करता ती 3 जाणांची कमिटी आहा ताका सिलेक्ट करता। पण तो इम्पार्शल होऊ शकत नाही ना, ओएसडी म्हणून काम केलेला। अशें कशें आहा तें? विनायक सामंता सयत पणजेच्यान ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आंगणवाडीच्या भुरग्यांक मेळपी सुकीन ह्या खाद्यपदार्थाची भरिल्ली पाकिटां लोक भायर उडयतात। भुरगीं ते खायनात अश्यो कागाळी पालक करतात। संबंदीत खात्यान लक्ष दिवचें अशी मागणी पालकांनी केल्या। मात सुकीन हे खाण भुरग्यांच्या भलायकी खातीर बरें अशें फोंडेची बाल कल्याण प्रकल्प अधिकारी स्वाती प्रभू सांगता।
अंगणवाडीच्या भुरग्यांक पयलीं सरकार कड्डण दिताले, मात कांय म्हयन्यासावन सुकीन हो पौश्टीक आहार भुरग्यांक दिवपाक सुरवात केल्या. पूण हे सुकीन खाद्यपदार्थाची पाकिटां अंगणवाडीचे पालक भायर उडयतात अशी बाब सध्या उक्ताडार आयल्या. हे विशीं जेन्ना फोंडेची बाल कल्याण प्रकल्प अधिकारी स्वाती प्रभू हिका विचारले जाल्यार तिणें सांगलें, सरकारान सुकीन हो खाद्यपदार्थ अंगणवाडीच्या भुरग्यां खातीर तयार केला. तो भुरग्यांच्या भलायकी खातीर बरो. हे विशीं दरेका अंगणवाडींनी जागृताय केल्या. पालकांनी बेश्टे कोणाचें कितें आयकून पाकिटां भायर उडोवची न्हय अशें आवाहनूय तिणें केलां. आमी न्ही खूब अवेरनेस करतात रिगार्डींग दीस की हे जे पळय गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्लें आसा न्ही दीस इज व्हेरी हेल्दी आनी हे खालें जर भुरग्यांनी भुरग्याची न्युट्रिशनल आनी हेल्थ स्टेटस आसा पळय न्ही तो खूब इम्प्रूव जातलो. आनी दीस इज सप्लिमेंटरी न्युट्रिशन. अशें ना की हेंच भुरग्यांनी खावन रावपाचें. हे केन्नाय आवय सांजची कितें कूक करता आनी दीस इज रेडी टू कूक. सो आवय कांय चड करपाची गरज ना हातूंत भितर. फक्त उदक घालून जर तिणें शिजयलें, इवन ते लाडू करपाक जाता, डोसा करपाक जाता आनी हे इजी, आवयकय इजी आनी न्युट्रिशन्सूय सामकें भुरग्यांक. सो भुरग्यांक सांजचे मायतर जर इल्लें करून दियत न्ही जाल्यार भुरग्याची न्युट्रिशना खातीर ताजी खूब हेल्प जातलो. पूण लोकांक न्ही हाजे बद्दल अवेरनेस ना. लोक कितें समजता की हें आमकां कित्याक दिता, हाजे पयलीं आमकां चणे मूग मेळटाले तेच कित्याक दिनात. पूण आमचे मिनिस्ट्रीची गायडलायन्सूच तशी आसा की आतां आमकां हें रॉ रेशन दिवपाकूच मेळना. सो आतां जें पळय येतलें हें अशेंच येतलें, हे रेडी टू कूक मिक्सिसूच येतले आनी दीस इज व्हेरी न्युट्रिशनल, व्हेरी हेल्दी. ताजे फाटल्यान पॅकेटाच्या फाटल्यान ताजो न्युट्रिशनल कंटेंट मेन्शन आसा, इन्ग्रिडियंट्स कितें आसा तें सगळें मेन्शन आसा. सो तें तुमी पळोवचें. बेश्टी कोणाचें कितें आयकून ती पॅकेटां भायर उडोवची न्ही, कित्याक गव्हर्मेंट ताजे फाटल्यान भरपूर पयसो खर्च करता. नमस्कार. आमी फोंडा हांगा आसा जे बालविकास जे ह्युमन चायल्ड आसा बालवाडीचे, तेन्ना तांकां आयज अशें आमी अशें पळोवपाक मेळ्ळें की जे बालवाडीन जे खाद्य पदार्थ दितात ते लोक बॅगांतले बॅगां रस्त्यांनी उडयता. पूण हेजें कारण जेन्ना आमी रस्त्यांनी लोक कित्याक लागून उडयता हेजें कारण जेन्ना आमी जे चायल्ड ह्युमन चायल्डाचे ते अधिकारी जे आसा तांकां मेळपाक गेले आनी तेंचे कडल्यान विचारलें की अशें कित्याक जाता ती बॅगांतली बॅगां लोक रस्त्यान कित्याक फेकता, उडयता. पयलीं तिणी सांगलें की ही बॅगां पयलीं हांगा चणे मूग हे दाळ अशी जावं आनी कितें आयटम दिताले. पूण आतां रेडी फूड दिता. म्हळ्यार कशें जशें नुडल्स बी आहा त्या टायप सगळें रेडी फूड तयार करून दिता. पूण ते भुरग्यांक जर शिजोवन तर दीत आनी बरें बऱ्यांतलें बरें फूड दिता, ते भुरग्यांक शिजोवन दीत जाल्यार आनी तांकां बरे बरे लाडू करून दीत जाल्यार तांकां एक तरेचे विटामीन मेळटा. पूण हे लोक ते पळयना, तशीच बॅग काडटा आनी काडून रस्त्यार मारता. पूण हेजे संदर्भान तेंच्यान सांगलें की आमी भरपूर कडेन अवेरनसूय गेले हे संदर्भान आनी लोकांक शिजोवनूय दाखयले, रेसिपी तयार करून दाखयली. पूण तरी लोक आयकना. पूण तेणी एक आव्हान केलें लोकांक की जी पाकिटां आसा तुमी ती रेसिपी तुमकां जर खबर ना करपाची, तुमची लागींच जी बालवाडी आसा अंगणवाडी आसा थंय वचोन तुमी तांकां जी अंगणवाडी कोण आसा पळय टिचर बी तांकां विचारपाचें कशी करपाची, ती तुमकां सांगतली कशी करपाची. आनी तेणे करून पळया तुमकां ते भुरग्यांक सदांच पौश्टीक अशें खाद्य सरकार दिता, तुमी उडोवं नाका आनी सरकारचो जो कोट्यांनी पयसो आसा तो व्यर्थ करनाका, भुरग्यांच्या भलायकी खातीर सरकार दिता अशें ती म्हणटा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोर्डा मदला वडो वाठारांतलो नवीनूच डांबरीकरण केल्लो रस्तो रगाडा न्हंयच्या हुंवाराच्या उदकान व्हांवून गेल्लो. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या रिपोर्टाक लागून संबंदीत खात्याचे सहाय्यक अधिकारी हेमंत देसाय हांणी कंत्राटदार आनी कर्मचाऱ्यां सयत ह्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम सध्या सुरू केलां. गोमंतक टीव्हीन सकाळीच मदलावाडा साकोडा रस्तो उखडून गेला, सबंद रस्त्याची दुर्दशा जाल्या ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीन न्यूज केल्लो, ब्रेकिंगूय केल्ली. त्याची दखल घेवन संबंदीत खात्याचे अधिकारी जो सहाय्यक अधिकारी आसा हेमंत देसाय आनी हेणी कॉन्ट्रॅक्टराक त्या जाग्यार हाडलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तो परत रस्तो करून घेतलेलो आसा. आनी ताका लागून संबंदीत जे वाहन चालक आसा हेवटेन तेवटेन येवपाचे तेणी समाधान व्यक्त केला. पूण लोकांनी मागणी केल्या की जो रस्तो तेणी काम केला निकृश्ट दर्जाचे आसा तेन्ना ह्याची चवकशी करची अशी मागणी केली. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची चवकशी करची अशी मागणी केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडच्यान एकनाथ खेडेकर.
भाजप हो उत्तर भारत केंद्रीत पक्ष अशें लोक म्हणटाले, पूण आतां दक्षिणेंतल्या राज्यांनीच भाजपा पक्ष कार्यरत जावपाक लागला. केरळांत भाजपान आपले खातें यशस्वीपणान उगडलां. 12 लाख मतदारांतल्यान फाटल्यान फावट आमकां 4 लाख वांगडी मेळ्ळे. हो विक्रम आशिल्लो. आतां आनिकूय वांगडी मेळटले अशी आमी अपेक्षा दवरता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आज आमकां जगात भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा, सगळी कडेन मेंबरशीप जायत आसा आणि ज्या साऊथ इंडियेत आमी म्हणटाले की पयलीं नॉर्थ इंडियेतूच भारतीय जनता पार्टीचे आज ओडिशा सारकेल्यान आमचें सरकार आयलें हो आमकां मोठो अभिमान आसा. केरळ सारकेल्या राज्यांत आमी आमचो अकाउंट ओपन केलो होय भारतीय जनता पार्टीक अभिमान आसा. तामिळनाडू सारकेल्या राज्यांत आमी आमची वोटींग पर्सेंटेज वाडयली. फुडले फावटी विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी थंयसरूय एंट्री जातली हाची आमकां खात्री आसा. म्हणून त्या तत्वाचेर पुराय देशभर ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन येत आसा. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते मोदी सरकार एनडीए सरकार फाटलीं 10 वर्सां जे काम करता इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स गेल्या 7 वर्सां कोणीच करूंक नाशिल्लें तितक्या बऱ्या पद्दतीचें सरकार आज माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात चलता. म्हणून प्रत्येक जाण जो नवीन मेंबर जातलो ताका अभिमान आसा की हय म्हजें सरकार जें आसा ह्या देशांत बरें काम करता. हांव विशेष करून आव्हान करता 18 ते 24 वर्सांतल्या वयोगटांतल्या यंग यूथ भुरग्यांक, कारण आज जो 18 वर्साचो भुरगो आसा तो 2014 जेन्ना आमी मेंबरशीप केल्ली तेन्ना तो जवळपास 10 वर्साचो भुरगो आशिल्लो. तेन्ना ताका मेंबरशीप करपाची ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली, पण आज मेंबरशीप करपाची ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली. म्हणून काँग्रेसीच्या कार्यकाळात केल्ले करप्शन घडे कदाचित ताका खबर आसचेना. केंद्रात खूप मोठ्या प्रमाणात 2014 सरकार येवच्या पयलीं कशा पद्दतीन म्हणजे सरकारात चलताली हे ताका खबर आसचेना. कशा पद्दतीन देशाची गती थांबलेली आता ती गती डबल गतीत चलपाक लागलेली आसा ती ताका खबर आसचेना. म्हणून आमी 18 ते 24 ह्या वयोगटांतल्या भुरग्यांनी बी म्हणजे कंपॅरिजन ऑफ देन गव्हर्नमेंट आनी कंपॅरिजन ऑफ आतांच्या गव्हर्नमेंटाच्या मदीं करचें आनी नक्कीच तांकां कळटलें की आतांचो सरकार कशा पद्दतीन चालू आसा. आमी पळयता गोंयच्या दर्यादेगेर ज्यो बेकायदेशीर गजाली चलतात ताका पुलिसां बरोबर सरकारूय तितलोच जबाबदार आनी वांटेकारी आसा अशी सणसणीत टिका अमित पालेकरान केला. दर्यादेगेर वेवसाय करप्यां कडल्यान पुलीस लाखांनी हप्ते घेतात. उच्च न्यायालयान बडी मारलाच, लोकांनी हांकां आतां दोडो शिकोवपाक जाय अशें अमित पालेकराचें म्हणणें. सर तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो तो म्हटल्यार जे बिचीसांचेर जे भ्रश्टाचार जाता तातूंत फक्त पुलीसच न्हय जाल्यार सरकार सुद्दां जबाबदार आसा. कितें नेमकें म्हणपाचें आसा? पळय 2 गजाली आसा. पयली म्हणजे जी क्लब्स चलतात ते प्रत्येक जाण सावंड पोल्युशनाच्यो तांकां हायकोर्टाच्यो नोटिसीस गेल्या. प्रत्येक जाण इनस्पायट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ हायकोर्ट थंय धंदे करता. थंय इनफॅक्ट ज्यो CRZान ऑपरेशनल सायट्स आसा जे क्लब्स आसा तांणी एज पर हायकोर्ट ऑर्डर 96ची ऑर्डर आसा, नॉट जस्ट 9, आफ्टर 31 मे बिटवीन 31 मे टू 3 महिने ते 4 महिने दे कॅनॉट ऑपरेट. पण विदीन CRZ हे सगळे ऑपरेशनल आसा. सरकाराच्या आशिर्वादा शिवाय हे चलपाक शकना आनी चलना. जे क्लब चलयता जे नॉर्थ इंडिया मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम गोवा. जे क्लब्स चलयता ते क्लब चलयता आसतना म्हयन्यांक तांचे हप्ते फिक्स जाल्ले आसा. एज फार एज आय नो फक्त वागातोरांतल्यानच एटलिस्ट 8 जे क्लब आसा तांचे कडल्यानच करोडांनी रुपया एक कंट्री मनीस थंयच्यान कलेक्शन करता. अँड हे कलेक्शन एज पर द रेस्टॉरंट ओनर्स दीस कलेक्शन गोज नॉट जस्ट टू द पुलीस डिपार्टमेंट बट ऑल्सो टू द गव्हर्मेंट. आतां गव्हर्मेंटान कोण कितें तें म्हाका सांगपाची गरज ना, पण सरकाराच्या आशिर्वादा शिवाय पुलीस डिपार्टमेंट अशी वायलेशन टॉलरेट करपाक शकना. इनफॅक्ट आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे जे ऑफिसर्स लोकल ऑफिसर आसा इन्स्पेक्टर आसा तांचे हात बांदिल्ले आसा, कारण तांकां डायरेक्शन्स येता वयल्यान की यू लेट दीस इलिगॅलिटीज गो ऑन. सो हे जे बीच बेल्टार जे एक्सटॉर्शन चालू आसा ते इट इज सरकाराच्या आशिर्वादान चलता. सरकाराक तातूंत हिस्सो आसा हाजेर हांव ठाम आसा. आनी हे जे पर्टिक्युलरली जो बेल्ट आसा जो ट्युरिजम वायलेशन सावंड वायलेशन बेल्ट जो आसा पर्टिक्युलरली फ्रॉम अंजुना वागातोर टू मर्जिम नाव एवरी रेस्टॉरंट आयदर has blessings of the government who direct the police not to take action and monthly payment is made. म्हज्या म्हायती प्रमाणे in certain clubs in Kalangut बी म्हयन्याक 20 लाख दिता प्रोटेक्शन मनी
फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आणि फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम साऊंड पोल्युशन वायलेशन जे पुलीस डिपार्टमेंट करता पळय थंय सगळ्या गोष्टींचेर जो करप्शन चल्ला तातूंत सरकार तितलोच जबाबदार आसा आनी वांटेकरी आसा. सरकारूच जर जेन्ना चोराच्या हातान तिजोरीची चावी जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर कारवाई करतलो हो मोठो प्रश्न आसा. म्हणूनच कारवाई जायना तेन्ना आतां शेवटचो पर्याय जो आसा तो हायकोर्ट आसा. हायकोर्टान बडी मारल्याच, सरकाराचेरूय मारल्या, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचेरूय मारल्या, पुलीस डिपार्टमेंटाचेरूय मारल्या आनी हायकोर्ट इज मॉनिटरींग दीस व्हेरी क्लोजली. पूण लोकांनी फायनली रस्त्यार आयले, लोक रस्त्यार आयले, लोकांनी आतां निमाणो कायदो हातान घेवचो पडटलो ना जाल्यार. लोक आज शांतीपूर्वक जे आज थंय प्रोटेस्ट करता तातल्यान कांय गजाली जाल्या की कांय क्लब सद्या ऑपरेशनल ना, धांक सारके शाप बंद करतात. पण अदरवायज this issue of sound pollution and illegalities is rampant in the whole coastal belt and this is going with absolute blessings of the government. सोमारा सांकळे एका वराच्या पावसान ढगफुटी दृश्य निर्माण जाल्ले. हे फाटभुंयेर सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी हुंवार आयिल्ल्या वाठाराची मंगळारा पळोवणी केली. काल निर्माण जाल्ली परिस्थिती फुडाराक उपरासची न्हय म्हूण उपाय येवजण आखतली अशी हमी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हांणी दिली. पाऊस आलो इतलो की म्हाका दिसता 100% जास्त उदक पडलें. पण ही निसर्गाची एक संकेत आसा. हेज्या फुडें जर अशें एकदम पावस पडलेले आमी सामकें अलर्ट आसप जाय. त्या प्रमाणे आमचे वायस चेअरमॅन श्री आनंद खांडेकर आनी आमचे बोरेकर आनी आमचे बाकीचे कावन्सिलर आपआपल्या वॉर्डान इन्स्पेक्शन करत आसा. आमी जाय फुडल्यो ज्यो गजाली खातीर ज्यो प्रिकॉशनरी गजाली आमी करपाक जाय तेचें एक इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां थोड्यो गजाली पळोवनूय येयल्या. त्या प्रमाणे हांगा तुमी दिसता त्या नाल्यार नैसर्गीक व्हाळ आसा थंय आमचे रियाज आसा जे कावन्सिलर तांच्यांनी रिटर्निंग हॉल घेतला इन प्रोसेस. आमी जायत्यो विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल लोन तेंच्यांनी आमकां गायडन्स दिल्या. तशा प्रमाणे आमी PW डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी जे प्रोजेक्ट पायपलायन आसा टू कर्टल ऑल दीस प्रॉब्लेम आमी तेजेर फॉलोअप केल्या. आतां सद्या फास्ट एंड फॉरवर्ड म्हणटा तशें JCB घालून हें सगळें क्लिनींग करपाचें आसलें. कारण थोडे डेवलपमेंट प्रोजेक्टाच्या खातीर ज्यो एक्सकेवेशन जाल्या तेजी थोडी मातीची सगळी फट्ट करून व्हांवून येयली आसा ती काडटले आनी चवथीक तरी कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी आमी इतली अश्युअर करता की फुडल्या फावटी पावसा पयलीं प्री मॉन्सून कामां करच्या पेक्षा आफ्टर गणेश चतुर्थी रोखडीच आमी कामां हातान घेतली जेणे करून ती पावसाचो एकदम मारो आनी अशी तारांबळ उरची ना. सो जायते आमी आतां इन्स्पेक्शन सगळ्या वॉर्डांनी चालू. पण ढगफुटी सारकोच पावस जालो तो, वादळूय एकदम जालें आनी उदक भरपूर व्हांवून गेलें. आतां आमी सगळे कडेन पळयता जाल्यार एकूच तुमकां सांगता आमची म्युन्सिपालिटी म्हणून प्री मॉन्सून गटरां साफ करपाचें खंयच उरना. तरी हांव लोकां कडेन मागता एकदां गटरां साफ जाली ते परत मॉन्सूनान आमच्या लेबरांक देवपाक पॉसिबल ना. सगळे पब्लिकांनी एक चत्राय म्हणून जाता तितले प्लीज नाल्यान येणे आपले सगळे कचरे कट केल्ली झाडां किंवा प्लास्टीक उडोवची ना. आतां जर तुमी पयशात ज्या जाग्यार ब्लॉक जाला मेजर प्रॉब्लेम आसा हो प्लास्टीक आनी कापिल्ली झाडां जी उठून जो कचरो लोकांनी नाल्यांनी घातला पळय तो व्हांवून वचून सगळो परत थंय जाला. सो एक सुजाण नागरीक म्हणून ह्यो गजाली जावच्यो न्हू म्हणून सगळ्यांनी प्लास्टिकाच्या बाबतींत व्हेरी प्रिकॉशनरी रावचें. रेस मांगूस IPB प्रकल्पा आड उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान दवरिल्ली सुनावणी IPBचे अधिकारी नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्ली. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष तुलियो डिसोजान ह्या प्रकाराचेर नाराजगी उक्तायली. IPBचे अधिकारी आसल्यारूच रेस मांगुसांतल्या थळाव्या लोकांक सुनावणे खातीर आपोवचे अशी मागणी तुलियो डिसोजा हांणी केली. आज आमचे रेस मागोस जावन एक व्हडलो 5 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल आनी एक मल्टी लेवल पार्किंग फॅसिलिटी गव्हर्मेंटान एक प्रोक्लेमेशन करून न्यूजपेपरार घातलेले पब्लिकेक कितें ऑब्जेक्शन आसात त्या प्रोक्लेमेशनाक ते प्रोक्लेमेशन जेन्ना आयलें आमी ताका ऑब्जेक्शन मांडलें लोकांनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी आनी आमी काँग्रेस पार्टीच्या तर्फे आमचे ऑब्जेक्शन मांडली. सो आज तांणी आमकां 3 हे ऑब्जेक्शनाचे हियरींग करपाक टायम. सो आमी सगळे आयले
पूण तांणी आमकां सांगलें, जी हियरिंगान मॅडम बसल्या तिणें सांगलें आमकां की IPB जोडे हो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंचो कोण ना, की तुमचे पळय कितें प्रश्न आसा ते तुमकां आन्सर करपाक हांगा आमकां खबर ना आनी आमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आमी विचारताले की ते ना. कित्याक हांवें पयलो प्रश्न जो मांडलो तेंचे 31,000 स्क्वेअर मिटराचो येदो व्हडलो प्रकल्प जो तांणी नोटिफाय केला प्रोक्लेमेशनाचे मार्फत, ताचेर एक सादारणसो प्लॅन सुद्दां त्यांनी आमचे कडेन दिवं ना. कित्याक हांवें जो प्रकल्प IPB कडेन मांडला ताचे एक RTIन डॉक्युमेंट काडलेले, ताणें थोडेशे डॉक्युमेंट आमकां दिल्या, पूण त्या डॉक्युमेंटान हांव आर्किटेक्ट जावन म्हाका एकूय प्लॅन असो दिसूंक ना. कित्याक आमकां एक रुटीन प्रोजेक्ट तर सबमीट करतलो टावन प्लॅनिंगान, कोण एक धाकटो आपणाच्या घराचे दुरुस्ती सुद्दां करतलो जाल्यार तांकां 1000 प्लॅन्स 1000 क्वेरीज असतात, सेटबॅकाच्यो, हायटीच्यो, झोनिंगाच्यो, सायट प्लॅनाच्यो, रोड एक्सेस. सो आमी तिका विचारले हे तर डॉक्युमेंट तुमचे कडेन ना जाल्यार कसलें हियरींग जातलें. आनी आमची पयली मागणी तिचे कडेन आशिल्ली की हे हियरिंगाची डेट आनी एक दी आमकां, जेन्ना ह्या IPBचो ऑफिसर हांगा आसतलो आमचे प्रश्न उत्तर दिवपाक वा आमचे प्रश्न तरी सुटावे करपाक. सो ती पावली पळयता आपूण सरकार कडेन मांडटा आपूण की फकत चवथी पुरते न्हय जाल्यार दिवचलच्या बाजारांतली बेशिस्त येरादारीची समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपी रस्त्यांचेर सदांच येरादारीची कोयणी निर्माण जाता. कोर्टा कडल्यान बाजारांत वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत येवपाक बंदी आसा. तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात, सायन बोर्डा कडेन आडनदर करतात. बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून दर दिसा सकाळ आनी सांजे वेळार बाजारात मोठी समस्या निर्माण जाता. एक म्हणजे आमचो जो मेन रोड आसा म्हाका फाटल्यान दिसता तो, त्या रस्त्यान गाडयो पार्क केलेल्यो वतात आनी त्यो पार्क केल्या कारणान गाडयो नो एंट्री आनी एंट्री अशे दोशे बाजूनी गाडयो येतात आनी अशें कंजेशन जाता की मनशाक चलपाक मेळना. त्या खातीर आमी मुन्सिपालिटी उलयल्ले आसात एक ट्राफीक दवरचो, तो चतुर्थी पडतो असो न्ही पण सदोदीत दवरचो ह्या एरियेक. तशेंच मार्केटाची परिस्थिती पळोवन गेल्यार तशें व्यापार जोमान चलना बाकीच्या शहरा भशेन. त्यामुळे व्यापाऱ्यां खातीर काही गाडयो भितर हाडपाक पार्किंग करपाक सूट दिवची हें बी उलयल्लें आसा. आनी एकंदरीत पळोवन गेल्यार आमकां डिचोलीचें मार्केट म्हण आनी बाकीचो परिसर म्हण हो व्यापाऱ्या दृश्टीन समृद्ध जावचो अशें तेंचे कडेन मागण्या केलेले आसा. हांव एक सांगपाक सोदता की डिचोली जे ट्रॅफिकाचे जे प्रॉब्लेम जाता ताचेर खूब पयलीं आमी सोल्युशन काडलेलें आसा आनी दोन कडेन नो एंट्री दवरलेले आसा. एक्चुली ही जी SDFC जी लायन आसा पळय तातूंत एक्चुली खरें म्हणजे नो एंट्री आसा, वचपाक मेळटा थंयतल्यान. आनी ह्या सायडींतल्यान आमी जे कोर्टा कडेन फाटल्या सायडीन आसा त्या सायडीन येवपाक दवरलें. हे जर फॉलो करीत जाल्यार दिवचेनी जो कंजेशन जाता किंवा जो प्रॉब्लेम जाता पळय हांगा मार्केटा समोर जाता तो जावचो ना. लोकांनी हे फॉलो करपाक ती ऑलरेडी सिग्नल थंय बोर्ड मारलेले आसात. आतां सिग्नल बोर्ड मारीन नासतना ते लोक येता जाल्यार म्हजे आमचे PI आतां ट्रॅफिकाक एक विनंती आसा की थोडे दीस थंय रावून लोकांक समजून दिवचें की बाबा हांगा ही नो एंट्री आसा, ह्या सायडीन वचचें न्ही. किंवा सांगल्यार लोकांक कळटा न्ही, पूण ते बोर्ड आसा ते खूब जुने आसा दिसना तांकां खबर ना. पूण आमी हे सोय खातीर केलें. म्हाका खबर हांव ओपन जाल्लो आसतना आमी ही मुद्दम केल्लें कित्याक सांगचें जे एकाच वाटेन जे लोक वतात कोर्टाच्या फाटल्यान ते खंय कंजेशन जावचें ना. एका जर हे फॉलो करीत जाल्यार जो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम जावचो ना. आतां गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. विद्यार्थ्यांचे पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 19 नोव्हेंबर 2024 दिसा जावपाचें आसा. हाचे तयारी खातीरची चांचणी बुधवारा 4 सप्टेंबराक राज्यांतल्या सगळ्या विद्यालयांनी जातली. 3री, 6वी आनी 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही चांचणी जातली. विद्या समिक्षा केंद्रा वरवीं विद्यालयांक चांचणे खातीरचे प्रश्न मेळटले. मंगळारा NEP कार्यवाहीचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सुकाणू समितीची बसका घेतली. हे बसके उपरांत पत्रकां वरवीं ताणें निर्णयांची म्हायती दिली.
गोंयांत 1 जून ते 3 सप्टेंबर मेरेन 158.53 इंच पावसाची नोंद जाल्या अशी माहिती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णी हांणी दिली. वाळपय वाठारांत चड इंच पावसाची नोंद जाल्या. आयच्यान फुडले 5 दीस कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून येलो अलर्ट जारी केला. सर 1 जून पासून पाऊस सुरू झाला आणि आता आज 3 सप्टेंबर पर्यंत किती गोव्यात पाऊस पडला? यावेळी आपल्याकडे पाऊस म्हणजे 24चा मान्सून हा खरंच चॅलेंजिंग होता आपलं आणि यावेळी चांगलाच पाऊस आणि विक्रमी पाऊस झाला आहे आपण यावेळी म्हणू शकतो असं. जर तुम्ही जे म्हणताय की 1 जून ते आजच्या दिवसापर्यंत किती पाऊस पडला तर आजच्या दिवसापर्यंत 4022 mm पूर्ण गोव्यावरती पाऊस रेकॉर्ड झालेला आहे. जर त्याचा आपण किती पाऊस होणं अपेक्षित आहे हा जर आपण एक अंदाज घ्यायचं म्हटलं तर 2750 mm च्या आसपास रेनफॉल होणं अपेक्षित होतं, पण आपल्याकडे रेकॉर्डेड झालं आहे जवळजवळ 4022 किंवा मगाशी म्हणलं तर आपलं म्हणजे जवळजवळ एक 35% आपण पुढं आहोत पावसाचं. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की जुलैचा पावसाचं जे कॉन्ट्रीब्युशन जास्त होतं आपल्या याच्यात आणि ऑगस्टमध्ये थोडाफार आपलं उघडीप होती आणि आता परत सप्टेंबरपासून परत पावसानं आपल्या इथं जोर धरलेला आहे. सो याचा एक टोटल एक सारांश जर बघितला तर आपल्या इथं जवळजवळ एक विक्रमी आणि चांगला पाऊस झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके सर, या म्हणजे पावसात कुठल्या भागात जास्त पाऊस पडला? भाग जरी असं म्हटलं तरी आपलं गोवा राज्य जरी छोटं जरी असलं तरी 2 जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये सगळ्याच भागामध्ये सर्वदूर पाऊस पडलेला आहे. चांगला म्हणजे सगळीकडं म्हणजे आपण असंच म्हणूया की जवळजवळ विक्रमी पाऊस सगळ्याच ठिकाणी जे आपले मोजमाप यंत्र आहेत तिथं सगळीकडे पाऊस झालेला आहे. पर्टिक्युलरली जर हायलाईट करायचं म्हटलं तर वाळपोईमध्ये 5022 mm रेनफॉल मिळाले, तो एक इटसेल्फ एक विक्रमच आहे. आणि फॉलोड बाय सांकलेममध्ये आपल्या इथं जवळजवळ म्हणजे 4927 mm एवढा पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ म्हणजे दोन्हीकडं जर बघितलं तर चांगला म्हणजे टचिंग टू द 5000 फिगर आपण असं म्हणू शकतो. सर म्हणजे आता म्हणजे चतुर्थी आहे पुढे तर पाऊस असेल का, म्हणजे लोकांना पण ते जाणून द्यायचं. येस, पाऊस असेल मॅडम चतुर्थीमध्ये, कारण आता असं जर बघतोय आपण कालमध्ये वाळपोईमध्ये एक छोट्याशा भागामध्ये सुद्धा विक्रमी पाऊस झाला आणि सोबतच पूर्ण गोवा राज्यामध्ये पाऊस पडला होता आणि गेले 2-3 दिवसापासून आपल्याकडे क्लाउडी वेदर आहे. मेट्रोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर जे ऑफशोअर स्टफ आहे तो सुद्धा ॲक्टिवेट आहे आणि सोबतच आपण पुढच्या 2 दिवसापासून पश्चिमी वारे जे आहात म्हणजे समुद्राकडनं येणारे वारे ते स्ट्रॉंग होत आहेत आणि त्यांचा प्रभाव पावसाचा कट आपल्या राज्यावरती होण्याची अपेक्षा आहे. सो पुढच्या 2 म्हणजे आजपासून ते पुढच्या 5 दिवसापर्यंत आपण काही म्हणजे एक तुरळक ठिकाणी आपण आयसोलेटेड हेवी पाऊस असं म्हणतोय आणि सर्वदूर वाईड स्प्रेड रेनफॉल असं पुढच्या 5 दिवसासाठी सांगतोय आणि कंटिन्यू पुढचे 5 दिवस असेल त्याच्यामध्ये चतुर्थी पण येते आहे म्हणजे याच्यात. सो चतुर्थीच्या याच्यात आपल्या इथं पाऊस असण्याचे म्हणजे इंटरमिनिएट रेनफॉल म्हणतो की पाऊस थांबणे येणे ही आपण त्याचा आपण अनुमान देता. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक TV घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो